लोकांक आदार दिवून ते शिकला माईक मातसो फोन करचो. रिक्वेस्ट प्लीज स्विच ऑफ द म्युझिक. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत येयल्लो आसा. सगळ्यांनी ताळयो मारून त्यांचे अभिनंदन करचे, स्वागत करचे. I request Honorable MLA of Kalangut to kindly escort Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant on the dais. I request Honorable Sarpanch of Village Panchayat Kandolim to kindly escort all the ward member of Kandolim to the dais and take his seat. हा रिक्वेस्ट करता आमचे आरपोरा नागवा पंचायतीची डेप्युटी सरपंच बाय सुषमा नागवेकर यांच्यानी आपल्या मेंबरांक घेऊन स्टेजीर येवचे. तसेच रिक्वेस्ट करता आमचे कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी जिल्हा पंचायत सगळं उदक आख्खे फूल गार्डनाक आमचे व्हडलें गार्डन अशें सगळ्याक जाय सर टॉयलेट. आतां आमचे कडेन सेंट्रल गव्हर्मेंटान पयशे बरे टॉयलेट केले. आता लोक कितें आहा ते डस्टबिनान उडयता. लोकांक येवन पूण सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा जाल्यार म्हाका खबर ना. 20 lakhs रुपीज पर्यंत आसा हांगासर आसा न्ही. आसा. सेल्फ हेल्प ग्रुपान कितले लोन घेतला तुमच्या सांग. कितले लोन घेतला. 12 लाख घेतला. गॅरंटी कोणी 20 कोणी हायेस्ट कोणी घेतला 20 लाख. कितले 20 lakhs बरोबर काय नाही. हू इज द गॅरंटर. नरेंद्र मोदी इज द गॅरंटर. ताळयो मारा तिका. तिची चूक नाही. मोदीजी हे गॅरंटर आसा. कित्याक 20 लाख घेतला पूण गव्हर्मेंट सर्वंट तिका सायन करूंक येवंक ना. ओके. तिच्या मिस्टराकूय बी सायन करूंक बँकेन आफोवंक ना. तिका डायरेक्टली 20 लाख रुपया लोन दिला अंडर द रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी. आणि 20 लाख रुपया तिका लोन जे दिल्ले आसा ती 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया तांकां जे कोणाक जाय तांकां दिता विथ द रेट ऑफ 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट. हय काय ना. सगळ्या जाणांक तेंच्या खातीर परत एकदा ताळयो मारा. दिस इज अ वुमन एम्पावरमेंट. हे वुमन एम्पावरमेंट आसा. हांव आनी मायकल जर बँकेन लोन काडपाक गेलो न्ही आमकां सांगतले तूं शुअरिटी हाड म्हणून. आमकां सांग हय ऑफकोर्स ते सांगतले गॅरंटर दिल्या शिवाय लोन दिवचे ना. महिलांच्या खातीर लोन दिला. मोदीजीच्या गॅरंटीचेर 20 लाख रुपयाचे लोन दिला. परत येतलो म्हणून दॅट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. पंचायत काडटा म्हणून म्हणून हांवें म्हटलें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी रेडी करतले पण ते मेंटेन करप पंचायतीचे तशेंच कॉमन पब्लीक आनी इंडस्ट्री लिडर्स हांचेय ते काम आहा ते मेंटेन करचे. आमी जेका म्हणटा की मॅक्झिमम टुरिजम बेल्टांत कोस्टल लायनीन काम करपा खातीर लोक खूब जाण भायले येता. हे तरी सगळे जाण बाबडे आमचे जे सगळे जाण गोंयान बॉर्न बॉटअप जाल्या. पण आतां आमी पळयता की डिफरंट स्टेटींतल्यान हांगा काम मेळटा म्हणून येता. पण ह्या सगळ्या जाणांचो आमी जर टुरिजमाची सेफ्टी आनी सेक्युरिटी म्हणटले आसत जाल्यार तेंचे पोलीस व्हेरिफिकेशन जावप इज मस्ट. तेंचो लेबर कार्ड तेंच्या कडेन आसप इज मस्ट. जर विदाउट लेबर पुलीस व्हेरिफिकेशन आमी तांकां जॉबाक दवरले फाल्यां सकाळीं तेंच्यांनी टुरिस्टा कडेन कितें तरी मिस्चीफ केली जाल्यार फाल्यां सकाळीं ते पळोवन हांगासल्यान डायरेक्टली वतले. हांव खंयच्याच स्टेटीचें नांव घेयना. स्टेटीचें नांव घेतलें काय मागीर आमी त्या स्टेटीक ब्लेम करता अशें म्हणटा. पण हांव स्टेटीचें नांव घेयना. वयता आनी ते आपल्या घरा वतले पण तेजो प्रॉब्लेम कोणाक जातलो तेजो प्रॉब्लेम आमकां जातलो. गोंय तुम्ही पळयतात गोंयकारपण. गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.